रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो कोर कमिटीच्या वांगड्यांनी तशेंच 2022 वर्सा ह्या पक्षा वतीन विधानसभा वेंचणूक लढयल्ल्या कांय उमेदवारांनी पक्षाक राजीनामो दिला। तशी घोषणा ह्या वांगड्यांनी ही पत्रकार परिशद घेवन केला। आमी सेव्ह मादय सेव्ह गोवा ह्या आंदोलनाक तेंको दितले अशेंय ह्या वांगड्यांनी व्यक्त केला। रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वतीन गोंयकारांक जी आश्वासनां पुराय जावंक ना असोय आरोप ह्या गटाच्या मुखेली गौरेश गांवकार हांणी केला। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी म्हणून आम्ही जे काम केल्ले, आम्ही लोकांचे दारादारान गेल्ले। हांव जाल्यार वेगवेगळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांचे दारादारान गेल्लो, पोगो बिलाचे आमी अवेअरनेस केल्ले। खूब अशें आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीर काम केलां। ते जे कितें केलां ते आमच्या गोंया खातीर आमी केल्लें। पूण आमी तशेंच लोकांच्या दारार भोंवन लोकांक आमी एक आशा दाखयली, लोकांक आमी एक आशेची किरण म्हणटा दाखयल्लें की गोंय तुमचें अशें अशें जातलें, गोंयचो फुडार असो असो आसतलो। ही सगळी आशा दाखयल्ली। तितून भितर आयज आमी खंय तरी लोकां कडेन माफी मागपाची अशी आमकां दिसता। कित्याक ही जी रेव्होल्युशनरी गोवन्साची जी पार्टी आशिल्ली, ती पार्टीन जे कितें लोकांक सांगलेलें गोंयकारांक आपूण एक करतलो म्हणून सांगलेलें ते आयज पर्यंत तेणी केल्लें ना। आनी आतां जो म्हादय सारके इशू आसा त्या इशूचेर ते आयज फूट घालतात। म्हणून आमी सगळे आमचे जे गोंयचे जे रेव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीर जेन्ना आमी काम केल्लें तेन्ना आमी प्रत्येक घरान भोंवलेले। तितले आमचे गोंयकारां कडेन मागता की जे 22 जे इलेक्शन जालें त्या इलेक्शनाक आमी एक आमचे कडल्यान चूक जाली, कळत नकळत आमचे कडल्यान एक चूक जाली की आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक सपोर्ट केलो। ह्यान फुडें आमी आमचो संबंध हे जे हांगा कॅन्डिडेट आसात, आनीकूय कॅन्डिडेट जे आयज पावले ना, आनीकूय कॅन्डिडेट आयज येवपाचे आशिल्ले, तांचो पर्सनल प्रॉब्लेम जालो। आनी एक 3-4 कॅन्डिडेट आमच्या वांगडा आसात, ते कॅन्डिडेट आयज पावले ना। कित्याक अचानक ही आमची मिटींग हे प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाची जाली म्हणून ते आयज पावले ना। तेवूय कॅन्डिडेट आमच्या वांगडा आसतले। आनी जितले कॅन्डिडेट आयज हांगा तुमकां दिश्टी पडटा, जितले मेंबर्स आयज हांगा तुमकां दिश्टी पडटा, ह्या माध्यमांच्यान आमी आख्खी गोंयची जनतेक सांगपाक सोदतात, ह्यान फुडें रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा आमचे कांयच रिलेशन ना। जे कोण ऑफिशियल बेरर्स आसात, जे कोण ऑफिशियल आसात, ते आपलो रिजायन आयज सांज मेरेन रेव्होल्युशनरी गोवन्साक दितले। आमी आर्जीन जॉईन जाल्ले आमकां दिसतालें की युथाचें फ्युचर कितें बरें जातलें, युथाक रायट्स मेळटलो म्हणून आमी आर्जी खातीर जॉईन जाल्ले। आनी तो सदांच म्हणटालो की आपले एक्सपर्टीज आसा। सो आमकां कळोन लेट कळ्ळें की हेजे एक्सपर्टीज ते बसला ते महाराष्ट्रान बसला। त्या दिसा आमी डिसायड केलें की आमी आर्जी पार्टी सोडटा।